एवरीवन, वेलकम बॅक टू माय चॅनल. कशा आसा तुम्ही? सकाळ जाली आसा, हो बसला हांगा टीव्ही पळोवपाक. सकाळ जाली, रिसीव केला स्कुलान. काल हांवें शूज वॉश केल्ले, चकाचक दिसतानी ताकी घाण जाल्ले, सुकयले म्हणजे आतां सुकयता हांव. मातशें हांगा वत पडटा. हांगासर न्ही मातशें एक 10 पर्यंत न्ही अशें बरें वत पडटा. हांगा दवरता. सो चला करता ब्रेकफास्ट. तू पिलो च्या? सो आयज आसा ब्रेकफास्टाक हें मेथी पराठा. म्हाका दिसता हांवें तुमकां शेअर करूं दिसता मेथी पराठा, कित्याक म्हाका ती मेळना खंयच व्हिडिओ. नेक्स्ट टायम तुमकां शेअर करता. मेथीची भाजी आसलेले, सो पराठा केले आनी त्यो खाता. मातशें ताका लायट अशें सॉस लावन दिले न्ही, टोमॅटो केचप, तो खाता. च्या दवरला, पण म्हाका लायक ना सॉस बीन घालून खावपाक. एक दीस तुमकां हांव शेअर करता, बरें लागता हें अशें आसता. गंवाचें पीठ आनी थोडें हें घालूंक जाय, बेसन. मागीर भाजी, कांदो, मागीर चिली पावडर, हळदी पावडर, थोडेशें अजवायन, वोंवां म्हणटा पळय तें, आनी मागीर चिली आनी गार्लीक बरें क्रश करून घालपाचें आनी पीठ कालोवपाचें. सो बरें जाता. तो टोमॅटो केचप वांगडा खावं शकता. अशें खावंक बरें लागता. ओके, तर च्या जाली आसा, च्या पिता. फुडें कितें आहा तें अपडेट तुमकां च्या पिवन मागीर दिता. ओके, चला मेळटा तुमकां मागीर. घरची जे कामां आसता तें सगळें केलें. आतां रेडी जाला वचपाक डॉक्टरा कडेन. आयज आसा अपॉयंटमेंट. सो काल न्ही म्हजें सेकंड ट्रायमेस्टर सोंपलें, म्हणजे 6 मंथ कंप्लीट जालें. आतां 7वो लागलेलो आसा. सो आयज आसा अपॉयंटमेंट आनी नंबर आमी तेन्नाच काडले. लास्ट टायम गेल्ली पळय आमी डॉक्टरा कडेन, तेन्नाच आमी नंबर काडून दिले. सो 3 नंबर मेळ्ळा. सो आतां 1 नंबर गेला खंय, म्हटल्यार आमी भायर सरया. ओके, सो सगळें रेडी. आनी हें पळया दाखयता तुमकां. सो हें आसा बे लीफ. आमगेर युट्यूब फॅमिली येयल्ली न्ही, रुपाली, येतना घेवन येयल्ले, पण तें ग्रीन आसलेलें आं. मम्मीन वतान धरून ताका हें केलां, सुकलें बरें. हें पळय, बरें आहा, मोठी मोठी आहा, बरें सुकलां हें. ओके, चला मागीर मेडिसीन घेवंक जाय. थंयच घेवया हॉस्पिटलांत. हां, मेडिसीन सोंपलें. सो थंय आहा न्ही मेडिसीन, कितें मेडिकल. सो थंयच घेता टॅबलेट. आनी येता नुस्तें हाडूंक जाय, कितें फ्राय करपा लागून कितें हाडटा, पळोवया कितें मेळटा तें. ओके, चला. शू म्हाजे चप्पलां बी काडून दवरता. थँक्यू आं. हें फक्त आतां 2 म्हयने उरला, मागीर कोण काडटलो. सो केन्ना आमी भायर बी वयता न्ही, शू म्हणटा शूज घाल. शूज म्हाका घालपाकूच जायना बसून, तेन्ना शूनाच घालता. तेंच म्हटलें हें जस्ट फक्त एक 2 म्हयने उरला करपाचें. म्हणजे कितें म्हणटा तेका पॅम्परींग, कितें म्हणटा तेका पॅम्परींग न्ही. मागीर जालें, मागीर काडून घे चप्पल असं म्हणटलें मी दोगांना पापू हेंचे. म्हाका रितीकूय हांव केन्ना वॉकिंग वयता न्ही, वॉकिंग वयतना शूज घालता. सॉक्स बीन तो काडटा. म्हाका अशें बँड करून काडपाक जायना, पांय अशें वयर करून काडूंक जायना आतां, ताका लागून. पुरो जालें, गरमी जालें खुबशी. अर्दी मेकअप काय हांगाच घामान बुडटा. खूबच गरमी जावपाक लागला. चल, आयज खूब रश आहा. बस कर मातशें, डॉक्टर बिजी आहा पळय. 3 नंबर काड, 2 नंबर काड, दिसतें बिगना जायना. डॉक्टर न्ही मदीं मदीं वयता चॅकअपाक, मागीर सोनोग्राफी बीन आसता ताका लागून. आतां हांगा बरें केलां न्ही, बसपाक चेअर बीन हें दवरला, टेबल्स दवरला बसपाक. पयलीं फक्त ते लास्ट आसतले तितलेच, आतां आनी एक्स्ट्रा दवरला, की लोक उबे रावता न्ही ताका लागून. रात का विचारूं येता. सो जालें आमचें, बेगिना जालें. चॅकअप केलें, सगळें बरें आसा. भूक लागता का म्हणपा लागलो. लागता म्हटलें. बेबी मूव जाता का म्हणपा लागलो. जाता म्हटलें. उदीक चड पिवं म्हणपा लागलो. आवय देवा, तुमकां कितें सांगू, परवरीची कितें हालत जाला दाखयता तुमकां. हें पळया ट्राफीक वडा कडेन. आवय देवा, नाकाले धूळ पळय कितले. जे कोण बायकार बी वयता न्ही, मास्क घालून वचूंक जाय. हो आतां बायक यूज करात ना न्ही, ना बायक काडात ना, कारार वयता. बायक व्हरता जाल्यार एक मास्क घाल. ओके, सगळें जाल्लें आसा. आनी टॅबलेटी मेळ्ळे म्हाका. ते शेल्काल आनी लिवर जेन म्हणून टॅबलेट सोंपलेले. आनी फॉलीक आसा टॅबलेट खूब आहा. सो जालें आतां नेक्स्ट मंथ 18th आपयला. ओके, रोखडे दीस वयता न्ही, कळत ना, रोखडे दीस वयता.
एक भंय दिसता सारको दीस लागीं घेता अशें. ओके जाल्लें आसा. आतां आमी भायर सरला वचपाक. आमचे परवरीत एक हांगा कबळेकारा कडेन तेवटेन एक नुस्तेंवालो व्हॅन रावता. पयलीं कितें घेता फ्राय करपाक बीन. थंय मेळना जाल्यार हांव डॅल्फिन्सांत वयता. कितें मेळटा तें घेवन येता. ओके चला ते पळया न्ही हांगासर पळया. बांगडे सोंदाळ पळय कितले वाडले. वॉट विल डू. बांगडे घेतला 1/2 किलो. कांयच नाही सर. आनी सामकें हें जालां गरमेन सामकें हें जालां नुस्तें पळय. हें ना ताल्ले बिल्ल्याक खूब खालां हांवें. म्हाका ताल्ले खावंक वाज येयलो. एका म्हटल्यार मातशें डॅल्फिन्सांत पळोवया. ते रितीका कुल्ले कुल्ले म्हणटालो तो. पळोवया तें आसलें या न्ही ना पयस विचारपा ताका. ना म्हाका डॅल्फिन पयलीं सांगलें या. नाही म्हाका म्हटलेलें पयलीं डॅल्फिन्सांत या म्हणून. पण हांगा कांयच ना. आनी ते बांगडे घेतला पळय ते मागाचे बांगडे खंय 260 रुपीज किलो खंय. हांवें 1/2 किलो घेतला. कित्याक रितीक न्ही रेशादो केल्यार खाता. सो हांव न्ही आयज रेशादो बांगडो करता. टायम आसा चल या शिना चल. ओके डॅल्फिन्सांत मेळटा तुमकां कुल्ले बरे आमी बांगडे बरे इतले व्हडले बांगडे बरे खूब व्हडले. 1 किलो 1/2 किलो स्क्विड्स कित्याक 1 किलो घाल मातशें बरें घाला. मोठे बारीक घाल नाका. कर्ले पळय कितले व्हडले कसले घेवपाक न्ही हांव फाटी फुडें करता. कित्याक ते 2 भशेन आसता खंय मेल फिमेल. ते हुमण बीन केल्यार न्ही शेपटी अशी फुट्टा. पण ते घेवंक जायना. लास्ट टायम हाडलेले पळय सगळे शेपटी अशी फुटपा लागले. ते बरें जायना. ताका लागून ताल्ले हांगा फ्रेश आहा पण घेवंक ना हांवें. म्हाका तें कळना बारीक शेपटी मोठी शेपटी. बारीक शेपटी घेवंक जाय खंय. शेपटी बारीक आहा ती दिसता न्ही बारीक शेपटी. आसूं ना ताका लागून घेयना हांव ताल्ले. कुमटा बीन न्ही ताल्ले बरे मेळटा. म्हणजे ते हुमण बीन केले न्ही अशें शेपटीनी फुटना. म्हाका एक कमेंट केलेले ते खंय मेल खंय ते फिमेल बरें आसता खंय. आसूं नाका ते म्हाका ते कळत ना. मातशें ती घेवन मागीर ते खायना मागीर. लास्ट टायम तेच उडयले आमी करी केलेले. थोडेशें खाले जाल्यार उडयले आमी. घेतला नुस्तें मागीर दाखयता तुमकां घरा व्हरून. पावले घरा. आपल्या सोंदाळे हाडला हांवें. ते 1/2 किलो आनी कुल्ले त्याने क्लीन करून दिला. हे सगळ्यांनी कुल्ल्याचे हुमण करतले फाल्यां. आनी हे बांगडे हांवें थंयसरूय बांगडे घेतलेले न्ही. आनी हांगासर डॅल्फिन्सांत न्ही सामके फ्रेश बांगडे पळय. सो 1/2 किलो घेतले हांवें. सो हें हांवें ते एक परवरी घेतलेले. घाल पळय हांगा हे मातशे सायजीन व्हडले आसा. पण थंय 280 आनी हांगाय 280. दोनी कडेन 280 रुपया किलो. ओके सो पळय कितें करता करी करता बांगडे. ही पळय आपल्या बांगडे हुमण खावंक जाय खंय. कर कितें कर. काल न्ही मुगाचो रोस केलो आनी म्हाका खूब आवडटा. स्प्राउट काडून मुगाचो रोस खूब आवडटा म्हाका ते. सो आहा ते ती म्हणपा लागली आपूण थोडेशे बांगड्याचे हुमण करता. भाजी केला तांबडी भाजी केले. काल आमच्या नेबरान न्ही हें दिल्लें तांबडी भाजी फ्रेश आं पळय. म्हाका न्ही नुस्त्याच्या हुमणा वांगडा न्ही तांबडी भाजी खूब लायक. आनी कितें केला आनी मुळे म्हाका कोण सांगलेलें शेअर कर म्हणून विसरलें हांव. हे मुळे आसता पळय कच्चे मुळे सगळे ते मुळे आमी पालो आमी टोमॅटो कांदे घालून न्ही अशें कालून खावपाचें कच्च्याच बरें जाता. थोडे सोय घालूंक जाय. पण हांव ते कच्चे खावचे ना. कच्चे प्रेग्नन्सीन थोडे कच्चे खावप बरें न्ही खंय. म्हाका तांबडी भाजी मेळा पुरो. सो हांव बिगने बांगडे क्लीन करता. थोडे हुमण करता खंय ती आनी रेशादो करता. एक ती खाता रेशादो ताका लागून. बेश्टी नॉर्मल फ्राय केल्यार खायना. ओके मागीर मेळटा तुमकां. चला बडबडटा येताना हें हाडलें आमी डॅल्फिन्सांत चिकन पफ आनी काफ्रेल चिकन काफ्रेल पफ आनी रिसॉयस. तेंचे रिसॉयस बरे आसता. ग्रेप्स हाडला आनी स्पॉंज केक आनी पुरणपोळी. आतां होळी येयला. आतां करतले आमी होळी दिसाक. खावंकय दिसलें हाडलें हांवें. हें सांजचें खावपाचें. सद्या आतां टायम ना. आमी शिव म्हणपा लागलो म्हाका खा खंय. मागीर तूं खा. आमचे फुलां पळय वॅलेंटायन डे दिसा दिल्ले गुलाब सगळे सुकले काडून उडयले मम्मीन. सुकले अशें बागोरले. आनी हें पळय केन्ना दिल्लेले
बेस अजून कितले नेक्स्ट टायम शिनार केन्ना फुलां बी हाडटा न्ही असलें हाड खूब दीस टिकता आनी पैसा वसूल म्हणूं शकता पळय अजून बरें आहा. तो तुमकां क्विक दाखयता हांव रेशादो मसाला ऑलरेडी हांवें शेअर केलेले आसा फाटी हिंदीन केलेले हांवें ओके दाखयता तुमकां हांगासर पळयात हांवें सुकी मिरसांगो न्ही गरम उदकान सोक करून दवरला हांवें अशें बेगिना ते मोव जातले आनी हांगासर पळयात एक कांदो न्ही हांवें चुलीर फ्राय करून घेतला चुलीर गॅसीर बरो फ्राय करून घेतला तितून टेस्ट बरो येता. हांगासर घेतला हांवें सिनामन स्टीक एक 7-8 घेतला हांवें लवंग घेतला ब्लॅक पेपर हांवें एक 7-8 घेतला आनी हाफ टीस्पून घेतला हांवें जिरा आणि एक धाकटो चमचो म्हणजे हाफ टीस्पून घेतला हांवें हळदीचो पिठो एक 7-8 लसूण घेतला आणि थोडेशें आलें घेतला. आता न्ही हे सगळें आनी एक आनी हें घेतला हांवें 2 व्हडलो चमचो न्ही हांवें घेतला हांगासर विनेगर चड विनेगर घालचें ना हांव मागीर उदक घालून हांव वाडटलें कित्याक म्हाका फाटीं कमेंट केलेलें की प्रेग्नन्सी चड विनेगर बी खावंक जायना सो इतलेंच विनेगर घालतलें हांव आनी थोडेशें उदक एड करतलें आनी पेस्ट करतलें. आतां हें सगळें न्ही आमकां मिक्सरान घालून उदक थोडेशें एड करून न्ही हें फायन पेस्ट करून घेता मागीर आमचे रेशादो मसालो रेडी. हें सगळें घालता विनेगर घालता आनी शुगर घालपाक विसरलें हांव एक मिनट शुगर घालता हाफ टीस्पून हांव शुगर घालता. आतां हें हांव बरें वांटून घेता. सो हांगासर पळयात मसालो हांवें वांटून घेतला फायन पेस्ट करून घेतला आनी सारकें आसा आंबट तिखट सगळें आनी हांवें विनेगर घातला तुमी जाय जाल्यार आमटाण घालूं शकता आनी हांगासर अशें हांवें कट केला बांगड्याक अशें कट करून भितर मसालो भरता हांव आनी बांगड्याक हांवें स्टार्टींग मीठ लावून दवरलेलें अशें मीठ लागूंक जाय न्ही अशें बरें ताका मसालो भरूंक जाय. आनी हांव बांगडे खावचें ना हांवें न्ही हें घेतलां सोंदाळे हांव सोंदाळे खातलें. सो बांगड्याक न्ही हांवें मसालो लावून न्ही जस्ट एक 5 मिनटां दवरलेलें की टायम जालो म्हणून आनी हे पळयात बरें एका फ्राय करून घेता मातशें उसळटा न्ही तें ताका लागून धांपून दवरता हांव मातशें. सो जालें म्हाजें भाजून सोलकडी केला मम्मी पप्पाले बांगड्याचें हुमण करता म्हटलें न्ही नाका म्हणपाली सोलकडी केला सो हांव सोलकडी घेतली आनी थोडेशें सलाड केला ते मुळ्याचे पालाव आनी मुळे ग्रेट करून सलाड केला. आनी हें पळयात रेशादो बरें ताका लो फ्लेमीन बरें अशें फ्राय करून घेवंक जाय. सो हांगासर न्ही हांवें एक सोंदाळे फ्राय केला. सो हें आसा हेचें जेवण आनी जेयता म्हणल्यार सांजचें मेळटा तुमकां म्हाका आनी तुमकां दाखोवंक जाय उरलां आमचें नाल्यार पिड्ड्यार येतलें तें सो सांजचें मेळटा तुमकां कितें केला. सो सांज जाली शावर घेवन आयलें शावर घेवन येता थंयसरूच आहा थंय घामान बुडलें हो उलयना हो गेल्लो गार्डनान. सो हो गेल्लो गार्डनान शिव पळयता कितें करता हो गेल्लो गार्डनान कितें म्हणटलें बॅडमिंटन खेळोन यो हो खंय पत्तोच ना बापूय गेला सोदपाक हेका अशें आनी सारको घामान न्ही बुडोवन येता सारको आतांच नालो हांव उदीक तें पळय थंड उदीक गे ओके थंड दी आतां आनी गरम उदीक पिवपाचें. सो पयर हांवें लिंबू हाडलेलें न्ही आनी तोर हाडलेलें तोर न्ही हांवें कट करून न्ही मीठ लावन दवरला मिठाचें आनी थोडे मम्मी मसाला लायतले आनी पयर आमची युटी फॅमिली इल्ली युकेसून तीन थोडे पिकल व्हेले मँगोचे आनी लिंबूचे. सो लिंबू हाडलेले आतां लिंबू सामकें रेट कमी आसा सद्या एट प्रेजेंट जशें जशें राव हांव घालता मशिनान राव आय हांव घालता घालून दवर जशें शिव पळय कितलें काम करता कपडे घालता मशिनान हांव म्हटलं हांव घालता दवर थंयसरूच राव म्हाका पळोवंक जाय कपडे कलरचे कपडे बीन खंयचे बी आसल्यार पळोवंक जाय. ओके सो कितें म्हणटलें हांव लिंबू हाडलेलें आतां लिंबू मातशी सवाय आहा चल रे तूं बरें आतां लिंबू मातशी सवाय आसा कित्याक जशें जशें गरमी स्टार्ट जातले पळय लिंबूचो रेट सारकी जमीन आसमान पे कितें म्हणटा पळय तशें पावतलें. सो हांव न्ही लिंबू पयर घेवन येयल्लें सवाय आसलेलें बरें पडलें लिंबू. सो पिकल कांय करचें ना की ऑलरेडी आसा भरपूर पिकल. सो म्हटलें रोस काडून दवरया आमी टील मे म्हयनो पर्यंत आमकां यूज करूंक मेळटलें खरेंच. ओके आनी एक ऑप्शन आसा लिंबू टिश्यू पेपर ना जाल्यार बेश्टे पेपरान फोल्ड करून न्ही म्हणजे अशें पेपर घालून न्ही ताका तुमी फ्रिजीन दवरूं शकता. ते 1 मंथ 1.5 म्हयनो न्ही गे 1.5 म्हयनो बरो उरता पण म्हाका हें टील मे एंड पर्यंत दवरूंक जाय हें लिंबू. सो हांव न्ही कितें करतलें लिंबूचो रोस काडून ताका आयस क्यूब करतलें म्हणजे डीप फ्रिजीन दवरतलें आयस क्यूब करतलें म्हणजे काडटलें सगळें आयस क्यूब डिमोल्ड करतलें आनी एक डब्यान भरून ताका डीप फ्रिजीन दवरतलें. सो मागीर केन्नाय तुमकां जाय न्ही एक क्यूब काडात लिंबू शरबत करा नाजाल्यार तुमकां कितें रेसिपी करून जाय तितून घालात
कित्याक गरमेन ताका इतलें लिंबू सरबत पिल्यार खूब बरें. कोल्ड ड्रिंक आमगेर ना आमगेर तूं खबर आहा आमी कोल्ड ड्रिंक बीन हाडच ना आमी. गेल्यार चुकून खंय पार्टीक बिटीक गेले जाल्यार थंय एक पिता आमी दिले ज्यूस बीन. पण आमी कोल्ड ड्रिंक बी हाडच ना. लिंबू बेस्ट, लिंबू पाणी बेस्ट. सो म्हटलें ताकेच तुमकां. सो हें पळयात हेजे आयज न्ही सगळे हांव रोस काडटलें. रोस काडून ताका चाळणेन बरें गाळोंक घेतलें आनी अशें दिलें आयस ट्रे ते ताका हितून ट्रेन न्ही घालून दवरपाचें. मागीर ते बरें आयस क्यूब जाले की काडपाचें आनी एक डब्यान भरून दवरपाचें. ओके सो हें पयलीं हांव कट करता आनी रोस काडून घेता. मम्मी बाबा आपूण करता खंय. मम्मीन तुमकां मेळोंक ना न्ही आयज रेशाचो बांगडो बरें खालें मम्मीन. आई आयकर नुशी ना आमगे रेशाचो बांगडो बरें वयता गळ्यान. बेश्टें रवा लायलेलें वचना. हय टेस्टी जाल्लें. हय बरें कांदो बी फ्राय करून न्ही बरें जाल्लें. सो अशें पिळोवन न्ही आमकां रोस काडून घेवंक जाय. एक चाळणी घेतला तेतून काडपाचें. ओके आनी काय उदक बिदक काय ऍड करनाका आतां. फक्त आमकां लेमन ज्यूस इतलेंच. हें सकयल दवर. काय मीठ बी घालनाका कांयच घालप ना. हय दवरपाचें डीप फ्रिजीन. हें पळयात. सो हें पळयात रोस काडलेलो आसा. आतां एक हितून एक ग्लासान घालून घेता आनी काय ऍड करप ना. उदक बीन काय ऍड करप ना. सो आतां हितून आयस ट्रेन घालता. सो हें पळयात हें जाल्लें आसा आनी असलें ना म्हजे कडेन. म्हाजे कडेन चॉकलेट मोल्ड आसा तितून थोडें घालून दवरता. सो म्हाजे कडेन आनीक नासलें न्ही हें आसा चॉकलेट मोल्ड. सो हांगा दवरलें हांवें इतलें जाल्लेलें आसा आनी हें. ओके आनी सवाय बीन पडले लिंबू केन्ना गेले पणजी तर आनी लिंबू हाडटलें आनी करून दवरतलें हांव. ओके सो तुमकां फाल्यां दाखयतलें हांव. आतां ते क्यूब जातले आयस क्यूब जातले तर तुमकां फालच्या ब्लॉगान दाखयतलें हांव. मागीर ताका हांव डिमोल्ड करून एक डब्यान घालून डीप फ्रिजीन दवरपाचें. ओके 2-3 म्हयन्यांनी बरें उरता. एक एक क्यूब काडान लिंबू सरबत करून पियात. हाय गायज माय युट्यूब चॅनल. हांव आतां ब्लॉग एंड करपाक येयला. हांव आयक चल. सो हांकां लिंबू सरबत पिवंक जाय. थोडेशें रोस आसा पिळोवन काड म्हटलें. इतलें ताल आतां तुमकां सांगू म्हणजे उदीक पिवूंक दिसता परत परत. सो उदीक पिवन हांव पोट भरलें. मम्मी हांगा आनी रोस काडटा. ओके सो आनी थोडेशें आयज नांव रीड करता. खूब तेंप जालो हांवें नांव रीड करूंकूच ना. थोडेशें नांव रीड करता आनी मागीर हांव व्लॉग एंड करता. ओके चला. सो आतां न्ही हांव व्लॉग एंड घेवपाक येयला आनी शिवनाचो जो बोवाळ पळय ते भायर लिंबू सरबत करपाक. आपूण करता खंय लिंबू सरबत. इलायची पावडर दी खंय. आई तेकाच दी करपाक. तूं आनी करनाका. तेणें ऑर्डर सोडला शिवनाथान आपल्याक बरें टेस्टी जाय खंय लिंबू सरबत. ऑर्डर सोडटा मम्मी इलायची पावडर. म्हाका आवडना इलायची पावडर. आसूं तूं करताला कर हांव पिता. आयज शिव इलायची पावडर घालून करता खंय. हो गेलो अभ्यास करपाचें सोडून हेजें लक्ष फक्त भायर. कोण कितें खाता कोण कितें पिता होच रे कर रे बेगिना. इलायची पावडर घालता म्हाका आवडना न्ही. आयज घाल आयज शिव करता पळय ताके तुमकां. तू फक्त इलायची घालून मिक्स करता. हांव समजल्यार फूल लिंबू सरबतूच तू करता म्हणून. आनी काय घालनाका आयस बी ना थंड बी काय घालनाका. गरम गरम पिवपाचें. आमगे फ्रिजीन न्ही आयस क्यूब दवरत ना. कोणी येयल्यार बी हे प्रॉब्लेम जाता. आतां दवरतले आमी की आतां गरमी स्टार्ट जाली न्ही. ऋतूक रागो ऋतूक न्ही आयस काडून खाता ताका लागून आमी दवरना. आतां दवरतले आतां गरमी स्टार्ट जालें. ओके आतां नाव एंड करता आनी व्लॉग एंड करता. आतां नाव रीड करता आनी व्लॉग एंड घेता. ओके सो नाव आसा इंदिरा नायक, जोक्विना फर्नांडीस, एकता नाईक, कार्मो परेरा, ग्रेसी डिसोजा, मारियन एंजेला डिसोजा, एंटोनियो पचेको, एडिटा फेराव, गीतांजली डिचोलकर आनी जॉयस्टन. लास्ट घेता अनिफा घोस. इतलेच. ओके सो इतलेंच नांव आसा. आतां व्लॉग तुमकां म्हणजे घरानूच जातले सगळे म्हणजे घरात आतां व्लॉग करतले हांव. चड आतां भायर बी वयचें ना कित्याक आतां गर्मेन म्हाका जायना खंय वचपाकूय आनी आतां 7 मंथ लागलेलो आसा. व्हिडिओ पळयात हें करनाकात. भायले तुमकां कांय व्हिडिओ पळोवंक मेळचे ना. घराक कितें आहा ते रेसिपी बी कितें आहा तें तुमकां घरा शूट करून दाखयतले. प्लीज पळयात तुमी कळ्ळें न्ही. ओके आतां आनी खंय भायर वयचें ना. जालें म्हाजें भोंवोन दीस जाले काबार. चुकून म्हणजे लायक खंय तरी हांगाच अशें पयस बी खंय ना. आनी खूब आमकां इन्विटेशन आसा. बॅप्टिजम सेरेमनी आसूं लग्नाक आसूं खूब इन्विटेशन आसा. पूण आतां अशी वयचें ना हांव. ताका लागून मातशें आतां रेस्ट.
की तुमकां खबर आहा न्ही म्हाजे प्रॉब्लेम कितें आहा तें ताका लागून आतां आमी खंय वयची ना घरानूच मम्मी धाडयता इलायची ओके तो चला हो ब्लॉग न्ही हांव हांगाच एंड करता व्हिडिओ आवडलो जाल्यार लायक करा शेअर करा आनी चॅनलाक सबस्क्रायब करा तो मेळ्या नेक्स्ट व्हिडिओ टील देन बाय टेक केअर चल बाय म्हण रे तू खंय वयता परडीक ऋत्विक बेगिना फाल्यां टेस्ट आसा बाय I love you friends. Please you comment and subscribe bell. बाय म्हण बाय आई धाडयता इलायची चला बाय आं